हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप 6 अध्यायी पयले तावन 3 वाक्य. ह्या पासत आता क्रिस्ता विशयांतले प्राथमिक पाठ सोडया आणि चड संपूर्णकायेक लक्ष दिवया. आमी परत्यान बुन्यादे फातर घालचो नाका. बुन्याद म्हूण आसली भावार्थाची सता तुमी जाणात. मोर्न हाडटा त्यो संगती आमी सोडी जाय आनी देवाचेर विश्वास दवरी जाय. शुद्धीकरणाच्यो रिती, हेरां वयर हात दवरप, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आनी सस्ताची झडती ह्या सर मूळ प्रस्तावा विशयी तुमकां येदोळसो शिकोवन मेळ्ळ्या. देवाची खुशी जाल्यार संपूर्णेंत आमी मुखार सरतले. हांव देवाचें उतार हे. देवाची व्हड उपकार. ह्या वर्साच्या सुरवेच्या मागण्या समतेर आमी हांगासर आसा. आनी कितें आमी ह्या वर्सा अपेक्षीत, कितें ह्या वर्सा आमी निर्धार करून मुखल्या मेटांनी वशेत म्हणून चिंता पाटयत आसतना एक भोगा पायलें. आमी ह्या वर्सा कशें आमचे आत्मीक जिणी गुणाची ह्या संपूर्णकायेन जियोवचें ह्या विशयी नियाळ करया म्हणून. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा डीपनिंग स्पिरिच्युअल लायफ. आमचे आत्मीक जिणी गुणायेन जियोवच्या विशयींत आज आमी नियाळ करता. आयच्या वचपांत पयलें वाक्य सांगता ह्या पासत आतां क्रिस्ता विशयांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णकायेक लक्ष दिवया. कशें आमी प्राथमीक पाठांत प्राथमीक शिक्षणांत संपूर्णकायेक वेचें एक व्हडलें कश्टांचें काम, एक व्हडलें पयणस म्हूण सांगयत. मनशाच्या जिवितांत एक न्ही एक दीस आमी असलो एक दृढ निर्धार करी जायचो पडटा मोगाचे न्हू. थोड्यांक आमकां 20 वर्सां जाल्यार जावंक पुरो, 30 जाल्यार जावंक पुरो, 40, 50, 60 वर्सां आमी प्राथमीक पाठांत आसा मोगाचे न्हू. खंयसरगी हांवें तुवें चिंची गरज उठल्या. कशें सर्वेस्परांतय आध्यात्मिकतान संपूर्णकाय जोडीचें म्हणलें. आनी हें चिंताप करीत जाल्यार आमकां गुणायेचें चिंताप गरज आसा. गुणायेचो अनुभव आमकां जावंक जाय. गुणायेचें आमचे भितर जाणवाय आसूंक जाय. आनी वर्तें सदन कर आमी देवाची महिमा पळोवंक जाय. हें एक सामान्य चिंताप न्ही मोगाचें न्हू. वो एका दिसाचो, एका हप्त्याचो, एका म्हयन्यान या थोड्या म्हयन्यांनी करचें आसलो न्ही. एक विशिश्ट रितीचें एक पयण जावन आसा. हांवें तुवें करचें एक वर्तें विशिश्ट पयण जावन आसा. एक वर्तो निर्धार जावन आसा. आनी हे निर्धार केल्ल्या कुडले अशें आमी ह्या डीपनिंग द स्पिरिच्युअलिटीक वता आसतना, गुणायक आमी वता आसतना जायतें आमी तयार करूंक आसा. जायतें तयार करूंक आसा. आमच्या जिवनांत, आमच्या मोतींत विशेष कितें बरा आमचें वळता मोतीचें चिंतनां ती रिऑर्गनायज या रिशेड्यूल करूंक आसा. जायतें चिंताप आमचें तें आसा. पूण ताका परत खंयच्याक खंयचो म्हत्व दी जाय म्हणून आमी चिंतूंक आसा. परत नव्यान मांडावळ आमच्या चिंतपाक आमकां करूंक आसा. आद्यता खंयच्याक चड दिवचें, खंयच्या विशयांक, खंयच्या एक्टिविटीजांक चड म्हत्व दिवचें, चड आद्यता दिवचें तें आमचें चेंज जाता. खंयच्या मनशाक संबंध, खंयच्या मनशा लागीं संबंध आमी दवरचो ताजो आद्यता चेंज जाता. प्रायोरिटीज वील चेंज. प्रायोरिटीज वील चेंज. प्रायोरिटीज वील चेंज इन द एम ऑफ माय लायफ. प्रायोरिटीज वील चेंज द रिलेशनशिप्स. कोणा कडेन संबंध दवरता हांव ताजे विशयी आमचे सगळे संबंध चेंज जाता मोगाचे न्हू. त्या देखून हें एक जर तर आव्हान तूं मॅट काडटा जाल्यार एक वर्तें व्हडलें मॅट जावन आसा आनी गुणायेचें मॅट आव्हान तूं काडूंक आसा मोगाचे न्हू. आतां हें मॅट हांवें तुवें काडीत जाल्यार हाका थोडें मॅटां आमी
वापरचे पडटा. पयले स्वतेर मोतीच्या चिंतना आमी कशी करची म्हणलें चिंताप. हे मोतीची चिन्हां राजावाच्या चिन्हाचे काही भायर असतात. आत्मीक शेतांत गुण गेल्ले तितले कितले दोन गुण वेताय त्या दाळा तुजें राज जावं कितें राज जावं म्हळ्यार आध्यात्मीक राज जावं न्ही संवसाराचें राज जावं कितें आसा पळय ताजे की आमी भायर वेता ताजे की भायर वेता. येदोळो हांव आनी तूं आशिल्लें राजावंत दुसरें आध्यात्मीक क्षेत्रांत गुणाय घेताना आमचें राजावंस दुसरें जाता. म्हाका आनी तुका हर एकल्याकी सर्वेस्परान आमकां जाणवाय दिल्या. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं सर्वेस्पराचें प्रतिरूप जावन आसा. जर तर आमकां म्हाका आनी तुका विज्ञान सांगूंक पुरो मॅन इज अ रॅशनल एनिमल म्हणून म्हळ्यार चिंतपा सक्तेची मन जात म्हणून. पूण आमी मन जात म्हणून आमी सांगना मोगाचें आमी जावन आसा मनीस श्रेश्ठ देवान म्हाका आनी तुका ताज्या स्वरुपाचें ताज्या सारकेचें रचलेलो आनी त्या देखून जें कितें ताज्या स्वरुपान ताज्या सक्तेन आमी आसा तिस सकत ताणें म्हाका आनी तुका दिल्या जाणवाय म्हाका आनी तुका दिल्या. पूण ह्या जाणवायेक ह्या भितर आसल्या सक्तेक हांव आनी तूं कनेक्ट जाता तें नांव हांव आनी तूं संबंध जोडीत तें नांव विविध कारणां खातीर आनी त्या खातीर आमी कोण म्हणलेंस हांव आनी तूं नेणा जाल्या आनी ह्या बैल्या आवाजाक बैलें आमच्या नित्य जिवन शैलीक नित्य बिझी शेड्युलाक हांव आनी तूं बली जाल्या मोगाचें न्हू. आनी आमी त्या रियलिटी सत कितें म्हूण हांव आनी तूं नेणा जाल्या आनी तें हांवें तुवें साधन करी जाल्यार म्हजी आनी तुजे भितर आसचो तो स्वास जिवाचो स्वास आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पुरा मनजातीकांनी रचलें पूण मनशाक कर्ण सर्वेस्परान जिवाच्या श्वासान भरलें. आनी तें मुळे कितें म्हळें सगळ्या संवसाराच्या हर एका प्राणीचेर मनजातीचेर रुखा झाडाचेर हर एकाचेर तुका अधिकार दिता. हो अधिकार आज खंयसर गेला म्हजो आनी तुजो. आज आमी पळयलें जाल्यार सोमांकन एका मनजातीचेर अधिकार चलोवचें बरी ना म्हणल्यार येता तुवें एनिमला क्रुएलिटी दाखयल्या म्हणून जैलांत तुका क्रिमिनल केस जावंक साध्य आसा. एका टिचरीक आपल्या भुरग्यांचेर अधिकार चलोवंक जाता तशें ना. इल्लेंच घडोवणें जाल्यार मारलें गेलें जाल्यार गोजी केलें जाल्यार रपाक करणे केस जाली. कोणाक खंयसर अधिकार आसा की म्हणलें सवाल हांव सांगचें मन सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका रचयल्लें सगळ्या पृथ्वीचेर अधिकार चलोवंक. खंयसर आसा म्हजो आनी तुजो अधिकार खंयसर आसा तो जिवाच्या स्वासाक म्हजें आनी तुजें कनेक्शन संबंध खंयसर आसा. खंयसर गी सुकलां जाल्यार ताका एकच एक कारण मोगाचें न्हू आनी तें जावन आसा सर्वेस्पराचो थाळो हांव आनी तूं आयकूंक शकना. सर्वेस्पराक हर एका संगतींत हांव आनी तूं पळोवंक शकना. सर्वेस्पराक हर एका संगतींनी हांव आनी तूं भोगूंक शकना. त्या देखून म्हजें आनी तुजें मागणें जाय सर्वेस्परा म्हाका तुका पळोवंक म्हाका सही कर. सर्वेस्परा म्हाका तुका भोगूंक म्हाका सही कर. सर्वेस्परा म्हाका तुजो थाळो आयकूंक म्हाका सही कर. जर तर ह्यो तीन संगती आमी साध्यता जोडली जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवनाची शैलीच दुसरी जाता. हर एकादी केदाळा सर्वेस्पराक हांव आनी तूं पळोवंक शकता. हर एका संगतीनी हर एका मनशांतय हर एका विशयेंत हांव आनी तूं सर्वेस्पराक पळोवंक शकतले. ताजी महिमा हांव आनी तूं पळोवंक शकतले. आज हांव आनी तूं ताजी महिमा पळोवंक शकना. कालिंगी कितेंगी जाल्ल्या कोडलें फुल्ल म्हाका तुका टेन्शन जाता सगळ्यांक आमकां वत्थड जाता. कित्याक ताजे भितर कितें आसा कित्याक तें जावन आसा म्हणल्या विशयेंत हांव आनी तूं थंयसर हांव आनी तूं पळयना. कितें सर्वेस्पराचो थाळो म्हजे भितर आनी तुजे भितर आसचो तो म्हाका तुका आयकत आसतना. कित्याक हांव आनी तूं भयंकर बिजी जाल्या. मस्त हर एकलो मनीस आज ह्या समाजांत बिजी जावन आसा. त्या देखून अंतर्गताचो ताळो अंतस्कराचो थाळो तो आयकना आमी जाल्या. आनी त्या खातीर म्हाका आनी तुका त्या संबंध गुणायेच्या संबंधाक हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा थंय वचूंक आमकां असाध्य जाला. आमकां समेस्तांक विविध समस्या आसात. हांव आनी तूं ह्या समस्येत चिंतून आमी आसा शिवाय तो भितरलो थाळो तो आयकूंक हांव आनी तूं सकलें जाल्यार खंयसर गी आमी वचून पावता. खंयसर गी थंय सर्वेस्पराक वचून पळोवंक पावता. जिणेंत आमी डिपर रिलेशनशिपार आसता. पूण
मुझे आनी तुजें चिंताप अशें कित्याक जालां, अशें कित्याक जालां. मुझे आनी तुजें चिंताप आमी चिंचे सारकें आसा म्हूण. कोणाय कडेन पळया, हर एकल्यान म्हणचे हांवें चिंचे परफेक्ट समा आसा म्हणून. पूण मुझे आनी तुजें चिंताप मूळ चिंताप न्ही, मूळ या ओरिजिनल चिंताप न्ही, पक्का कॉपी चिंताप. कालें चिंताप कॉपी चिंताप. हे मुझे आनी तुजें चिंताप आज विविध संगतींनी ते प्रभावीत जालां. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या रिती रिवाजींनी ते मुझे आनी तुजें चिंताप प्रभावीत जालां. कितेंय आव्हान तूं चिंता जाल्यार आव्हान तूं आमच्या कुटुंबांत कशें जावन आसा पळय ताज्या आदारार ते हांव निर्धार करता. पयली संगत या मुझे आनी तुजें चिंताप संस्कृती, आमी खंयच्या संस्कृतींत आसा ताचे वयर मुझे आनी तुजें चिंताप बांदून आयलां. ओरिजिनल चिंताप न्ही तें, संस्कृतीच्या आदारार चिंता बांदून आयलां. उदाहरणाक सांगचें, हांगासर वेस्टर्न कंट्रीजांत कोणेंय एकलें विश केलें जाल्यार फुटलून दोन विश करतात. तेन्ना भारत देशांत केलें जाल्यार तें पातका म्हणल्यार चिंतापान पळयतात. कित्याक आमची संस्कृती त्या प्रमाणे आनी त्या खातीर म्हज्या संस्कृती प्रमाणे हांवें चिंतचें. ते सोमांगी सूख घे म्हणून म्हज्या संस्कृती प्रमाणे चिंतचें, संस्कृती प्रमाणे चिंतचें. तेच प्रमाणे आमच्या कानूनाच्या रिती रिवाजी प्रमाणे चिंतचें. खंयची कानूनां कितें रिती आसात त्या नियमा प्रमाणे म्हजी आनी तुजी मोत प्रभावीत जाल्या, म्हजी आनी तुजी प्रभावीत जाल्या. तेच प्रमाणे म्हजी आनी तुजी मोत आमच्या इश्ट इश्टिणी ताचे वयर प्रभावीत जाल्या. म्हाका आनी तुका आसच्यो इश्ट इश्टीन कितें सांगतात, ताणें कितें करतात तांचे वयर म्हजी आनी तुजी प्रभावीत जाल्या. म्हजी आनी तुज्या समुदायाच्या रिती रिवाजी प्रमाणे प्रभावीत जाल्या. म्हजी आनी तुजे समाजाच्या रिती रेखे प्रमाणे प्रभावीत जाल्या. एवरीथींग इज कॉपीड, एवरीथींग इज कॉपीड. ओरिजिनल न्ही, ओरिजिनल न्ही. ओरिजिनल देवान दिल्ली ती जाणवाई ती म्हजे आनी तुजे थंय आतां ना मोगाचें न्हू. मस्त मोठी हांव आनी तूं कॉपींग विविध शेतांनी जाल्या. उदाहरणाक एकलो म्हाका आज सकाळीं येताना विश करूं ना, केदाळे विश करता, आज विश करूं ना. हांवें कितें करीचें ताका, ताजें हांवें कॉपी केलें. तो विश करूं ना त्या देखून हांवें ताका कॉपी केलें. ताका ताजेंत ताणें केल्ले पर्यंत हांवें केलें. एकल्यान म्हाका 4 गाळी मारल्यो, कांय सूख ना, हांवें फटाफटा गाळी मारल्यो. कित्याक म्हळ्यार ताणें कित्याक केलें तें हांवें केलें. आज आमी म्हज्यान तुजें वर्तन हांवें तुवें पळयलें जाल्यार, म्हज्यान तुजें चिंताप हांवें तुवें पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, साबार संगती हांवें तुवें करच्यो 100% कॉपींग, नॉट एन ओरिजिनल, ओरिजिनल न्ही. आतां डीपर रिलेशनशीप गुणाच्या आध्यात्मिकतेच्या गुणायक येता आसतना आव्हान तूं ओरिजिनल चिंतपाक आव्हान तूं येता, मूळ चिंतपाक आव्हान तूं येता. ह्या मूळ चिंतपाक वचचें जाल्यार ह्या उरल्या प्रभावीत चिंतपा शकता हांवें तुवें भायर वचचें. त्या देखून हें एक इल्लें कश्टजें काम, तरी पूण सर्वेस्पराच्या कुमकेद्वारी म्हाका आनी तुका खंडीत जावन हें करूंक शकता. आतां मूळ चिंतपाक हांवें तुवें वचूंक जाय, सर्वेस्पराक हांवें तुवें देखी जाय, सर्वेस्परचो थाळो हांवें तुवें आयकचें जाल्यार आमचे भितर एक क्रांती जायची पडटा. इट शूड बी रेवोल्युशन. हें कांय एक थोड्या संगतींनी एक चिंता पडून कुडले एक डिसिजन केलें न्ही मोगाचें. भितर एका तराची क्रांती उपजल्ल्या करीत हांवें तुवें ह्या डीपर रिलेशनशिपाक वचोंक जायना. कित्याक डीपर रिलेशनशिपाक वचोंक जायना? म्हजें तुज्या बोर आसच्यो त्यो रिती रिवाजी, म्हजें आनी तुजें तें आसचें ऑलरेडी ल्हानतावन आमी येदोळ वरेक वाडोवन आयली रिती प्रमाणे म्हजें आनी तुज्या मोतीन आसची तें चिन्ना आमकां दुसऱ्या रितीर चिंतूंक सोडिनात. संगती साबार संगती आमकां दुसऱ्या चिंतेर चिंतूंक वचूंक सोडिनात. आमी वाडोवन आयिल्ली रीत, आमी वाडोवन आयिल्ले सन्निवेश ती पुरा गणिता म्हज्या आनी तुज्या मोतीचेर येदोळसो प्रभाव घाल्यांत आनी ताजे तावन तितल्या सुलभायेन भायर येवंक जायना. आनी त्या देखून म्हजे थंय आनी तुजे थंय भितर क्रांती जाल्या करीत हांचेर तावन भायर येना. कशें एका समाजींत एक सरकार आसचो तो वचत जाल्यार त्या थोडे फुडें क्रांती करना थंयसर तावन त्या सरकाराक सकयल घालतात गे. जावंक पुरो आमच्या चरित्रेन साबार तर ज्यो क्रांती आमी वसल्यात, तशेंच आमी आतां आशिल्लें चिंतपाची मांडावळ तावन भायर येयचे जाल्यार म्हजे थंय आनी म्हजे थंय एका तराची भितरल्यान एक क्रांती उपजा जाय. क्रांती, रेवोल्युशन शूड बी विदीन अस.
आनी हे क्रांतीचे पळयन सकाळसावन आसतलें तरी पूण इट शूड बी ए कंटिन्युअस, हे निरंतर जावन आसा थंय पळयन. नवें पळयन आराम केदाळ जाता थंयसर जिवीत प्रारंभ जाता. ही एक मोगाचें एक दार उगडल्या बरी, एक नवें दार उगडटा आनी त्या दारांतल्यान हांव तो भितर सरता. आनी त्या देखून हे डीपर रिलेशनशीप कितें हांव तूं सांगता, ह्या आध्यात्मिकतेच्या गुणायक वेचे म्हळ्यार एक कशें एकला व्हडल्या पर्वतार चडटा त्या प्रमाणे म्हजें आनी तुजें व्हडलें एक साधन जावन आसा. एक पर्वत चडत जाल्यार एकच फुटी त्या मनशाक सोडूंक जायना, हर एका मेटा मेटा मेटांनी तो मनीस चडटा. तशेंच हांवें तुवें ह्या डीपनिंग द रिलेशनशिपार मेटा मेटा मेटांनी आमी वयर वचपाक. मुस्तुमटी पर्वतार चडटा आसतना सकयल पडचें आसा. आव्हान तुवें संबंध देवा थंय मुस्त गुणायसो करूंक येता आसतना आमकांय पुरासण जाता. ह्या थोड्या लौकीक आशा आकांक्षाद्वारे आव्हान तूं सकयल पडटा. ह्या आमची मेटां एकदम सकास आसूंक पुरो, थोडे फावटी आमकां ते पुरासण जावंक पुरो, थोडे थंय नाकास म्हणून भोगोवंक पुरो. कित्याक हे कशें शिखराचेर वयर येवचें चडचें जें कश्टाचें गे, तशेंच डीपनिंग द रिलेशनशीप मुस्त एक कश्टाचें काम, मुस्त कश्टाचें काम. पूण जर तर पर्वत आमी सोडून गेल्या जाल्यार, पर्वताच्या शिखरार पावले जाल्यार सगळो संवसार आमकां दिसता. चिंत्या उंचल्या पर्वतार पावल्या फुडल्यार कितें जाता, सगळो संवसार म्हाका आनी तुका दिसूंक शकता. त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं आध्यात्मिकतेच्या गुणायक गेल्ल्या वेळार हर एक संगत म्हाका आनी तुका कळोवंक शकता. आतां मुस्तू संगती म्हाका आनी तुका कळनात, पूण गुणायक गेल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका साहित्य संगती कळटात. आनी त्या देखून म्हाका आनी तुका धैर्य जाय, घट्ट धैर्य जाय. कित्याक म्हळ्यार तें एक सामान्य काम न्ही. हें प्रारंभ करी जाय जाल्यार घट्ट धैर्यानंतर प्रारंभ करीचे, मुखारसून वचो जाल्यार घट्ट धैर्यान जायचे, दृढ निर्धार जायचे, बरें पेशन्स म्हाका आनी तुका आसा जाय. ना जाल्यार आमकां ह्या गुणायच्या चिंतपाक वचोंक कश्ट जाता. मोगाचें न्हू, आमकां येदोळ वरेक आसलें आकर्शण जाल्लें आनी आमकां बांदपासान घाल्लें तें सोडूंक इल्लें कश्टाचें काम उडासतोरा. सबार संगती हांव तूं येदोळसो आकर्शीत जालें, हांव सबार संगतीन येदोळसो हांव तूं बंद पासांत आसा. हांव त्या बंद पासांत भायर येयचें जाल्यार, त्या आकर्शतान भायर येयचें जाल्यार एक व्हड धैर्य जायचें, घटाय जायचें आनी कुरपा जायचें. ना जाल्यार आमकां डीपर रिलेशन गुणायसो संबंध जोडूंक जायना. त्या देखून म्हजे आनी तुजे भितर एक क्रांती जायचे म्हणटा, क्रांती जायचे. आमी खंयची संगत आतां प्रस्तुत मोगाचें न्हू सारके रितीर आमी पळयना, सारके रितीर आव्हान तूं पळयना. चिंत्या ड्रायव्हिंग करतना मोबायल यूज केल्यार कितें जाता? ड्रायव्हिंग करूंक जाता, मोबायल यूज करूंक जाता, सवानिंगी. तरी पूण गमन आसना. हांव ड्रायव्हिंग करतना मोबायल यूज केल्यार काल ड्रायव्हिंग व्हेकल मुखार येता शिवाय तिशिल्यान कितें आसा, इशिल्यान कितें आसा म्हाका पळोवंक म्हज्या गमनाक येना. म्हजें मत खंय आसता, उलोवण्यार आसता. त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आध्यात्मिकतेच्या आव्हान तो पळयणार वता आसतना विचार संगतींक आकर्शीत जावन बंद पसंत जावन आमी जियेल्ल्या वेळार, आमी उद्योग केल्ल्या वेळार, आमचे दिसपडतो संबंध एकल्या कडेन दवरल्या वेळार आमकां सबार संगती आयकनात सबार संगती पळोवंक शकना. कित्याक त्यो संगती भितर थाळो तो येता सर्वेस्पराचो, तो थाळो आव्हान तो आयकूंक शकना. सर्वेस्पराची महिमा म्हज्या आनी तुज्या बोवारी सबार संगत्यो घडोवन आसतात, तरी त्यो म्हाका आनी तुका पळोवंक शकना. कित्याक आमी अर्दें कुरें जिवन आसा, अर्दें कुरें जिवन आसा. त्या देखून डीपनिंग द रिलेशनशीप आमचे सर्वेस्परांतय संबंध उत्तम करीचे जाल्यार आमी ह्या दोडत्या संगतींत आमी भायर येवचें पडटा. मोगाचें मनेक संगत हांगासर गरजेचें जाता तितलें आमी सायलेन्सार म्हळ्यार ओगोस्ट रावन आमी वेळ करसूंक चड म्हत्व दी जाय. मस्त फावटी हांव आनी तूं आमी कितें करता म्हळ्यार उलयता,
काम करता आनी कितें करता करूनच आसता बिजी आसता हर एकलो आमी बिजी आसता पूण ह्या बिजी लायफार ह्या उलोवण्याच्या वेळार इतलें पुरो जाता आसतना म्हाका आनी तुका तो थाळो आयकना त्या देखून कितलो तूं समाधानेन शांतीन एक सुरो या उगोस रावून तूं आसताय गी तितले तुज्या आध्यात्मिकताचें पैण घट जाता तुमी पळयलें जाल्यार मुस्तुदन सड्ड आध्यात्मिकाचें आसचें उलोवचें उणें चड उलयनात तांचे इतल्याक आसतात कित्याक म्हळ्यार तांचे भितर आनी भितर आसच्या सक्ती थंय एक निरंतर ते संबंध दवरून आसतात पूण आमी कितें करता गुत्ता की सकाळी उठले तावन रातीक न्हिदता पर्यंत फूल टायम बिजी आनी ह्या खातीर आमकां लक्ष दिवंक जायना फोकस करूंक जाता आसना ह्या खातीर हांवें न्ही तुवें जाता तितल्या मट्टाक जावंक पुरो सक्रामेंता मुखार सायलंट जावन बसल्यार मस्त बरें ह्या घरांनी आमच्या मागण्याच्या जाग्यार ह्या खंयसर आमी वगोस रावून बसल्यार बरें ह्या खंयसर आमी बिजी संवसारार आसल्यार जाता तितलो वेळ सायलन्स रावून म्हज्या भितर आसच्या त्या पवित्रत्वांत संबंध दवरून काडून ताजे थाळो आयकूंक प्रयत्न करचे मस्त गरजेचें मस्त मुटी म्हाका तुका वत्ताड आसतात हांव सांगता हें करूंक कश्टाचें काम म्हूण सांगलें म्हाका तुका मस्त जाणांक वत्तड आसतात आनी ते वत्तडचे सहज जावन आसात आमच्या जिणेंत वत्तड सहज जावन आसात हें कशें म्हळ्यार वत्तड येवचें एका समुद्रान ओशन ह्या हातूंत लारां मुस्त येतात वैगिनी लारां येतात कित्याक लारां येतात वारें मारता आसतना थंयसर लारां येतात आनी लारां एका स्टेज म्हणसर हायटा म्हणसर आसतात पूण दर्यो मस्त गूंड आसा गुंडायक त्या लारांच्या गुंडायक जायत्यो जिवी आरामेर जिवन आसात त्या दर्यांत जायते विचार त्या दर्या भितर आसात पूण हांवें तुवें पळोवचो त्या दर्या वयली लारां मात्र पळोवन आसा त्याच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध गणितां जातात आनी ह्या गणितां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वाऱ्या बरी म्हज्या आनी तुज्या मोतीक लारां बरी आमचें टेन्शन करनासता मोत फुल्ल टेन्शनार आसता पूण ह्याच्या भितर जाय तितलें समाधान जाय तितलें बरेंपण म्हज्या आनी तुज्या मोतीच्या भितर आसूंक साध्य आसा पूण तें म्हाका तुका कळटसना कित्याक म्हळ्यार हांव तूं त्या वयल्या सरफेसार हांव तातूंत चड कॉन्सन्ट्रेशन आसा जाल्ल्यान आमी ध्यान करन हांव तूं पळयना हे सन्निवेश म्हज्या आनी जिवितांत घडटा जाल्यार आमी हातूंत कांय म्हणी करची गरज आसा की गेल्ल्या कडेन सोल जावन आसा म्हूण चिंतूंक पुरो हात घाल्लें पुरा फाट जावन आसा म्हूण चिंतूंक पुरो भले की कितें केल्यार मेळना हाचे भितर हांवें कांय म्हणी करचें गरज आसा की म्हणलें चिंताप आमी आटयलां गी मोगाचें न्हू केदाळा तूं संबंध गुण असो करूंक पळयताय त्या दाळा असलें चिंताय हें पुरा गणिता भितर हांवें तुवें जाल्यार कांय हांवें तुवें कांय म्हणी करूंक आसा गी कांय म्हणी गरजेचें आसा गी त्याच प्रमाणे ह्या गणितांनी हांवें जाणा जावचें कांय म्हणी आसा गी जाणा जावंक कांय म्हळ्यार इतलीं गणितां जावनूच आसात हांवें कांय जाणा जायचे कांय पुणे आसा गी येत वा ह्या गणितां बरोबर जाता आसतना हांवें कांय पुणे करूंक आसा गी ह्या गणिता मुखांतर हें पुरा हांवें तुवें चिंतिल्ल्या वेळार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घडच्या गणितांक अर्थ सोदूंक शकता मोगाचें न्हू त्या दाळा मात्र हांव तूं संबंध देवा थंय उत्तम दवरूंक शकता आतां कितें जाता म्हळ्यार कांय म्हणी जाल्ल्या कडले फुल्ल टेन्शनार आसता समस्याच्या सुळींत आसता देवा थंय संबंध आसना केदाळ तूं देवा थंय संबंध दवरचें एकच तुजें चिंताप आसता त्या दाळा हर एका गणितांत तूं सर्वेस्पराक पळयताय हर एका गणितांत सर्वेस्पराची महिमा पळयताय हर एका संगतींत तूं सर्वेस्पराचो हात पळयताय जावंक पुरो तें गणित घडटा म्हाका एका रितीन सर्वेस्पर देव चलोवन वचच्या खातीर त्या देखून हांवें पयलें प्रारंभ करतना सांगलें आमी मागोवंक जाय सर्वेस्परा लागीं सर्वेस्परा म्हाका तुका पळोवची दिश्ट म्हाका तूं फावो कर सुम्या हर एका गणितांत हर एका संगतींत सर्वेस्पर तुजी महिमा पळोवंक म्हाका कृपा दी सुम्या त्या दाळा हांव आनी तूं सर्वेस्पराक हर एका संगतीन देखूंक शकता
हर एका विचारांत प्रेझन्स ऑफ गॉड देवाचे हाजरपण हांव तो भोगूंक शकता. इफ यू आर एबल टू फील द प्रेझन्स ऑफ द ऑलमायटी गॉड थंय हांव तूं डिपर रिलेशनशीप देवा थंय उत्तम संबंध जोडूंक शकता. मोगाच्यानो हें आमी कशें करयेत, आमी ह्या जोडूंक हांवें तुवें कितें करयेत म्हणलें मुखलें सवाल. आमी भायल्या संवसारांत जिवन आसल्यार मोगाच्यानो त्या भितरल्या थाळ्याक खाण दिवंक जाय. तो थाळो मस्तू हळू हळू पूण आयकूंक हांवें तुवें मौन करूंक जाय. कितलीं बिजी आसूं दी बोवारींग, जर तर तो थाळो हांवें तुवें आयकूना जाल्यार हांव तो कांयच साधन करूंक शकना. मोगाच्यानो त्या देखून हांवें प्रारंभ करता सांगलें सर्वेस्परा साई कर म्हाका तुका आयकूंक हर एका संगतींत सर्वेस्पराक पळोवंक आमी प्रयत्न करया. मोगाच्यानो सुरूच्या दिसांनी आमकां इल्लें कश्ट जातलें, म्हाकाय तुकाय हर एकल्यांक कश्ट जातलें. दीस वेता आसतना तें मस्तू सुलाभ जातलें. देवाची महिमा, देवाक आमी प्रेझन्स आमी पळोवंक शकतले. हांव त्या देखून आयकूंक आमी सका जाय, पळोवंक आमी सका जाय. हर एका राटावळींनी हर एका संगतींत सर्वेस्पराक पळोवंक सका जाय. मस्त मोठी आमकां गणितां करता आसतना कुडले आमी तीर्प दिता. एका व्यक्तीन कितें केल्ल्या कुडले तीर्प दिता. पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, शामा देवान 7 अध्याय पयले वाक्य म्हणटा आनेकल्याचेर तीर्प दिनाका. पूण हांव तो तीर्प दिता, खंयच्या आदारार तीर्प दिता म्हळ्यार ल्हानतावन आज पर्यंत वाडोवन आयिल्ल्या वेळार म्हज्या आनी तुजेचेर मोतीचेर प्रभाव घाल्ले आमची संस्कृती, आमचे कुटुंबाचे रितीरिवाजी, आमच्या समुदायाचे समाजाचे रितीरिवाजी, आमचे बोवळ्याच्यो कानून ताज्या आदारार आमी तीर्प दिवन जालें अशें म्हणून खेदाळ हांवें तुवें तीर्प दिलें तें म्हाका तुका बादाक जाता. हांवें तुवें कितें करी जाय, जर तर उत्तम संबंध हांवें जोडी जाल्यार तें केवल एका स्टुडंट म्हळ्यार कशें पळोवन आसता तशें हर एक गणित हांवें तुवें पळय जाय. चिंत्या एक लॉ स्टुडंट आसा, एक वकील एक आर्ग्युमेंट करता, जजेक तीर्प करता, उलयता, तो पळोवन आसता खंयच्या समा खंयच्या तो पुरा संगती तो पळोवन आसता. तो कांय करूंक वचना, तो कांय तीर्प दिना, जस्ट इज वॉचिंग. तशेंच हर एका संगतीनी हांवें तुवें तीर्प दिवच्या बदलाक हर एका संगतीक हांवें तुवें गुमान दिलें जाल्यार हांव तूं त्या संगती फाटल्यान कितें पुरा आसा म्हणलें समजून काडूंक हांव तूं शकता. मोगाच्यानो आमी कलिसेक पळोवंक शिकया आनी तातूंत कितें बरेंपण आसा कितें वायट आसा त्या विशयींत आमी पळोवया. मुस्तुबटी एका व्यक्ती थंय ड्युअल नेचर आसता, एवटी अशें सांगता एवटी तशें सांगता, आमी कुडले तीर्प दिवन सोडटा. पूण त्या हर एका गणितांत हर एका उलोवण्यात कितें आध्यात्मिकता आसा, कितें स्पिरिच्युअल नेचर आसा, कितें लौकीक नेचर आसा हाचे विशयींत हांवें तुवें पळयना. एक मनीस केल्ल्या कुडले ठप्प करून डिसिशन दिवन सोडटा. जर तर हांव तूं उलो पळोवन थंयसर कितें बरेंपण आसा कितें पाड हें आसा तें जस्ट हांव तूं पळोवन आसा मात जाल्यार त्या हर एका संगतींत हांव तूं त्या मनशा विशयी जाणा जाता, त्या संगती विशयी जाणा जाता आनी त्या मुखांतर हांव तूं देवाच्या विशयींत हांव तूं जाणा जाता. कोणूय कितें सांगता जाल्यार आमी पळय जाय, तें जावंक पुरो तें गरजे भायलें जावंक पुरो, गरज नातलें जावंक पुरो या फुडकेरेंत जावंक पुरो. पूण जर तर तेमी पयस रावन कितें आयकूंक आसा तें आयकलें जाल्यार त्या मनशाचें व्यक्तित्व म्हाका तुका कळीत जाता. मस्तू मोठी कितें सोडून ठाक्क करून आमी भायर येता. त्या मनशाचें व्यक्तित्व म्हाका तुका कळत जाल्यार हांवें तुवें पयसतावन पळोवंक जाय. वी डोंट जज दॅट पर्सन, यू जस्ट लीव इट अँड जस्ट तें पळोवन आमी वचूंक जाय. आनी ह्या संगती द्वारे मोगाच्यानो हांव तूं सर्वेस्परा थंय डिपनिंग द रिलेशनशीप करूंक शकता. आज हांव तूं इतलें बिजी आसा की हांवें तुवें जिवनचें जिवन केवळ 10%, 90% वेस्ट जावन आसा. कित्याक वेस्ट जावन आसा म्हळ्यार हांव तूं अनमोल करूंक शकना. खेदाळा आमच्या त्या हर एका गणितांत सर्वेस्पराक देखून ताजो थाळो आयकून हांव तूं मुंद वचून येता. त्या वेळा चड आनी चड हांव तूं जिवन जिवंक शकता. प्रस्तुत परिस्थितीर म्हजें आनी तुजें जिवन बरेंच ल्हानशें. कित्याक म्हजें आनी तुजें मोत सगळें कंट्रोल करना आसा, म्हजें आनी तुजें मोत कंट्रोल करना आसा. मोत म्हळ्यार आमचें जिवन न्ही. मोतीन 2 संगती आसात. मोत जावन आसूंक पुरो एक जनेल, मोत जावन आसूंक पुरो एक वणोत.
जर तर मोत मुजी आणि तुझी एक एक जनेल जालें जाल्यार ह्या जनेला मुखांत हर एक मी पळयता आनी त्या पळयल्ल्या मुखांत हांव तूं शिकता. जर तर ती मोत म्हणजे ओणो जाय जाल्यार जें कितें संवसारार घडटा ती म्हाका ओणो जावन अडकळ जाता आनी ताच्या भायर हांव तूं पळयना. आनी ह्या खातीर सबार संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवनाक गांवांनी नाशंत आसात. त्या देखून हांवें तुवें चिंतें जाय म्हजी मोत आज ओणस जावन आसा गे, म्हजी मोत एक जनेल जावन आसा गे म्हणून. जर तर तें जनेल जाल्यार ह्या जनेला बरें नितळ आसा गे म्हणलें. जर तर गैरें गैरें आसा जाल्यार आमकां गैरें गैरें दिसता. सबार संगती म्हज्या आनी तुज्या गांवांना घेनात आनी त्या वरवीं हांव तूं फट्ट्यान फटोवन पडटा. त्या खातीर म्हजें आनी तुजें जनेल म्हणजे तें मोत तें जनेला बरें पारदर्शक जावन असलें जाल्यार आमी उंचल्या पावंडाक पावता मोगाच्यान. आनी त्या पारदर्शक जावन आसा जाल्यार आमकांच आमी सबार संगती विशीं जाल्यार आमी सूख केल्या आमकां बक्षाणें दिसय, पेल्याक हांवें बक्षाणें दिसय आनी त्या दाळा म्हजी मोत एक जनेला बरी हर एका संगतीक पळोवंक शकता. आमी कितले सामातिवांत 12 अध्याय 72 वाक्य म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता मनशाने उलयल्ल्या उपकारपणांतल्या हर एका उतरांचे लेख झडतेच्या दिसा दिवचें पडटलें. कित्याक खातीर हांव सांगता म्हळ्यार जाय पुरतें दडा बसता आमी जाय तितलें उलयता मोगाच्यान. सकाळीं तो हांव रात पर्यंत उलयतां 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 पूण हांव आनी तूं सायलेंट रावन त्या सर्वेस्पराच्या त्या संबंध दवरूंक आमचे इतल्याक आमी प्रयत्न करना. आमचे भितर असो थाळ तो आयकूंक प्रयत्न करना. आमचे ते आसचे त्या वगोस्रावन त्या देवा थंय उलोवंक हांव तो प्रयत्न करना. केदाळा तो संबंध हांव तो देवा लागीं उलोवचें. केदाळा आमी सायलंट जाल्ल्या वेळार मात आमकां देवा लागीं उलोवंक जाता. तें उलोवंक जर तर हांव तो प्रयत्न करना भायरच बडा करना आसता कांयच प्रयोजना पडचें. आनी सरस्वर म्हणटा असल्या उपकारपणांतल्या हर एक उतराक जाय तितले उपकारपणांतले उलयता. जर तर आयच्या दिसा एक लिस्ट केली जाल्यार आज हांवें तो कितले उलयल्या म्हळ्यार मुस्त सांगता उपकारपणांतल्यो बेश्टें गरज ना. देखून सर्व स्वामीजी म्हणटा माथेवाच्या 45 वाक्य तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय हाचे परस सडीत कितें आसल्यार तें देवसारांत येता. कितले गरज आसा तितले मात्र आमचें उलोवणें जाय. पूण आमी कालें करता आमच्या उलोवण्याक मीठ ना. जावंक पुरो दुसऱ्यांचे खबरो जावंक पुरो अनगत्य विशयी जायतलें उलयतां पूण सायलेंट जावन ओगोस रावन आमी सर्वेस्परा लागीं उलयना. आनी अशें जाल्ल्या वरवीं ताजो थाळो हांव तूं आयकूंक शकना. आनी ताजो थाळो आयकनातल्या वरवीं जायतीं बरीं कामां करूंक आमचे कारणां जायना. पयत पुस्तक म्हणटा म्हजे आनी तुजे भितर असो तो पवित्र आत्मो एका वाऱ्या बरी. आमी जाणा हर एक लोक कॅथोलीक पवित्र स्नानाद्वारे हांव तो पवित्र आत्म्याक घेतला. म्हजे ते आनी तुजे ते पवित्र आत्मा आसा. आनी हो पवित्र आत्म्याचे स्वभाव कसलो 8व्या अध्यायान धर्माच्या जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत 7वें आनी 8वें वाक्य अशें म्हणटा तुमी परत्यान जल्मायचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजा पावा नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताजो आवाज तुका आयकता तरी पूण ते खंय तावन येता आनी खंय सर्व येता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याक यशस्वी करता. म्हजे ते आनी तुजे ते असो तो आत्मो आसा पळय केदाळा हांव तो सायलेंट रावन ओगोस रावन त्या आत्म्या लागीं संबंध आमी जोडटा. तो पवित्र आत्मो म्हाका तुका आत्तां इशिनाल व्हरूंक पुरो आत्तां दिशिला व्हरूंक पुरो आत्तां त्या व्यक्ती लागीं व्हरूंक पुरो त्या सगळ्या खंयच्या रितीर म्हाका तुका उपयोग करूंक पुरो. पूण ह्या पवित्र आत्म्या लागीं म्हज्यान तुजो संबंध नासल्या वरवीं हांव तो कितें करता म्हळ्यार आमकां जाय जाल्ल्या बरें चलता आनी त्या आनी मुस्तपुटी आमी सुकोवन पडटा. पवित्र पुस्तक आमी जायतीं उदाहरणां पळयता मोगाच्यान. धर्म तुज्या कृत्यांत 8व्या अध्यायान 26 ते 40 वाक्य फिलिपांनी इथियोपियाचो इस्रायेल थंयसर उल्लेख केला. थंयसर पळया तवळ सोम्याच्या एका दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें उठ आनी जेरुसलेमांत वचून गाजाक वयच्या रस्त्यान म्हणजे आरण्याच्या वाटेन थनकाक पळयनकन वच. फिलीप उठून पळयनकन वता आसतना वाटेर ताका एक इथियोपियर भेटलो. तो एकलो इस्डो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें लागींसर गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरशी भोंवतस इथियोपियर वाचून आसलेलो ते इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानान पडलें. पळया हांगासर हो खंयसर गे आसलो फिलीप सडन ताका दूत सांगलें उलयल्लें आयकता. आमी आमच्याच संवसारांत म्युजिकांत आमच्या सो राठावळींनी बिजी आसतना आयकूंक साध्य गे मोगाच्यान जायना.
वेळा तूं केदाळे तुज्या आत्म्याच्या थाळ्याक तूं तुजो कान राखून आसता त्या वेळा ह्यो पुरो संगती देवदूतान उलोवचें, देवान आमचे लागीं उलोवचें, हर एके मकान तुका आयकूंक शकता. आनी हांगासर आमी पळयलें जाल्यार फिलिपाक खंय म्हूण गोतना, तो सीदो वता आनी तो गाजा गोंयच्या रस्त्याक पॉयंट करता. मुखेन तुजें जिवन तशेंच जर तर हो थाळो आयकूंक म्हाका तुका सुरू जालो, फाल्यां सांगूंक बरो अशें कर अशें कर अशें कर, आनी त्या प्रमाणे हांव तो करता आनी तो उचल्या संबंदान हांव तूं जियोंक शकता. आनी हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तित्यार फिलीप उलोवंक सुरू केलें. पळयत पुस्तकाच्या उतरांत हांव आराम कर जेजू विशीं सुवार्थ ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट बंद दवरून येतना थोडे उदक आसले सुवातेक पळोवलें. पळय हांगा उदक आसा म्हळें इजड्यान, म्हाका तुवें पयस स्नान दिवंक कितें आडखळ. ताणें गाडी रावयली. फिलिपान इजडो दोगूय उदकान देवले. फिलिपान ताका पयस स्नान दिलें. पूण उदकांतलो तो वयर सरतस सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबान व्हेलो आनी इजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. कित्याक म्हळ्यार हें पवित्र आत्म्याचें काम. आनी ह्या आत्म्या लागीं हांवें तुवें संबंद दवरचो. हांवें थंय ओगोस्सो रावोन सायलंट जाल्ल्या वेळार ह्या पवित्र आत्म्या लागीं उलोवन संबंद जोडल्या वेळार म्हजें आनी तुजें जिवन शैली बदलता. हो पवित्र आत्मो हर एक लागीं म्हाका तुका आसा. हे पवित्र आत्मो जाणवायेचे व्हडले एक थाबेरनाकल जावन आसा. ह्या जाणवाई म्हाका तुका ह्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जायती ती म्हाका तुका आसा. पूण ह्या जाणवाये लागीं ह्या पवित्र आत्म्या लागीं म्हाका तुका संबंद त्या लक्षान हांवें तुवें डीपर रिलेशनशीप नातल्या वरवीं हांव तूं कितें जालें हांव ताका खान दिना, ताजो थाळो आयकना, ताजी महिमा आमकां पळोवंक मेळना आनी त्या देखून आमी फाटीं फाटीं आसा. मस्तू मोठी हें कितें आमच्या आत्म्याच्या थाळ्यांतून आयकता मोगाचें न्हू. आमच्या संवसारीक राजांतून भायर आसता, संवसारीक राजांतून टोटली भायर आसता. पळयलें जाल्यार आमी थंयसर धर्मदूत्या कृत्या 9व्या अध्यायांत 10वें 18 वाक्यांत पळयता हांव. थंयसर सावलाक सर्वेस्पर सुमेजेचो दिश्टीक पडल्या उपरांत थंयसर एक अनानिया नांवाच्या एकल्याक थंयसर दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा दामस्कान अनानिया नांवाचो एक शिस आशिल्लो. सोमियान ताका एका दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोमिया झाप दिली ताणें. तेवळ सोमियान ताका म्हळें उठ आनी नीट म्हणटा त्या बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरान भितर सर आनी सावल नांवाच्या तारसागाराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा आनी ताणें एक दर्शनान आपणाक दिश्ट फाटीं मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें सोमिया ह्या मनशा विशयींतल्यो साबार संगती आनी जेरुसलेमा तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिला ह्या विशीं जायत्यांनी सांगलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या समेस्तांक कैद करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ येजागलाचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोमियान ताका सांगलें तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगट करूंक म्हज्या हातेर म्हूण हांवें ताका विंचून काडला. पळय मुगेचो हांगासर त्या अनानियाक राज हो प्रकार कितें. वो व्यक्ती दग दितालो व्यक्ती ताका आयकता थाळो. तो म्हणटा सुरेश्वरा कशें जावचें. राज जावं प्रकार हो मनीस दग दितलो मनीस. अरे हाका वचून हांवें मागोवंक साध्य आसा. म्हाका गेलो तो सोडीत आनी ह्या मनशाक बरें केल्यार दिश्ट आयले रे फाल्यां कितको उपाद करीत. सर्वेस्वर म्हणटा ना बता तूं वच आनी ताका आपोड आनी ताजे बसत माग. हो थाळो म्हाका तुका आयकचें जाल्यार असलोसो थाळो जर तर अनानियाक आयकलो. अनानियाक व्हडलो कांय प्रवादी न्ही, अनानिया कांय व्हडलो एक आपोस्तल न्ही. पळया एक अनानियाक व्यक्ती वंजलान जगलो व्यक्ती ताका सर्वेस्वर दे म्हणटा वच आनी ताका आपोड. सर्वेस्वरान ते व्हडले जायपुरते पेद्रो आशिल्लो ह्या इतर जो ह्या इतर साबार शिस आसले तांकां दिश्टी पडून सांगताले वचून त्या पावलाक आपोड. सांगो ना कोणाक आपयलें. त्या अनानिया म्हणल्या एका व्यक्तीक आपयलें. अनानिया म्हणल्या व्यक्तीक आपयलें. हांव आनी तुवें अनानिया बरी कित्याक उपयोग जावन असो. पूण अनानिया बरी हांवें तुवें उपयोग जाय जाल्यार सर्वेस्वराचो थाळो म्हाका तुका आयकूंक जाय. जर तर सर्वेस्वराचो थाळो म्हाका तुका आयकना जाल्यार सर्वेस्वराच्या थाळ्याक हांव तूं पालन करना जाल्यार म्हाका तुका त्या सर्वेस्वरा थंय एक गुणायचो संबंध ना जाल्यार हांव तुका कांयच करूंक शकना. पवित्र पुस्तक भोव अर्थ मोगाचें न्हू. त्या जर तर हांवें पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमी जायतीं उदाहरणां देखता. सर्वेस्वर कांयच नातले व्यक्ती घेवन दिश्टीक पडटा. कांयच नातल्या व्यक्ती घेवन दिश्टीक पडटा. कांयच नातल्या व्यक्ती घेवन ताजो थाळो आयकूंक करता. पूण तो व्यक्ती तो पळोवंक शकता.
तो व्यक्ती ऐकूंक शकता जो बागी जावन आसा आनी त्या खातीर तो व्यक्ती सर्वेस्परा लागीं संबंद दवरून उन्नत स्थानाक पावता. आज मोगाच्या म्हाका आनी तुका ह्या नव्या वर्साक पांय दवरता आसतना आमी एक हट्ट धरना, आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागा. सर्वेस्परा ह्या वर्सा म्हाका तुजो थाळो आयकूंक बळदीक तरान तुजो थाळो आयकूंक म्हाका करपा दी. सर्वेस्परा म्हाका तुका पळोवंक म्हाका तूं करपा दी. सर्वेस्परा म्हाका तुका भोगूंक म्हाका करपा दी. हर एका दिसाच्या हर एका मेटांनी आमी तुज्या मेटांनी म्हाका सोलोवंक करपा दी. ह्या वर्साचे हर एक दीस हांव हर एक उसले मेट म्हाका पळोवंक करपा दी. आनी हांगासर आमी पळयता पेद्रो बरयल्ल्या पयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 25 वाक्य म्हणटा, येस बस तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या भावार्थांक शेगुणांक जाणवाय, जाणवायक स्वानियंत्रण, स्वानियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायक भक्ती, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळाक माया मोग मेळोवंक जाय. हे शेगूण तुमचे तें आसून ते वाडून येते जाल्यार तुमी केदींच फळावेन जावचे नात. तो आमच्या सोम्यान जिसू क्रिस्ताची चड आनी चड जाणवाय जोडटात. हे शेगूण तुमकां आदार दितले. तर ह्या वर्सा हांव तो मागया 2019 हे वर्स म्हज्या आनी तुज्या जिवितान बरें फळ दिवचें वर्स दी. प्रत्येक तरान हांव तो मागया सर्वेस्परा म्हाका तुजी दिश्ट दिवन म्हाका तुका पळोवचें, म्हाका पळोवंक म्हाका सहाय कर. सर्वेस्परा म्हाका ऐकूंक म्हाका कृपा दी. तुजो थाळो ऐकूंक म्हाका कृपा दी. म्हाका सहाय कर सोम्या, म्हाका सहाय कर. सर्वेस्परा तुका भोगूंक म्हाका तूं कृपा दी. हर एका संगतींत तुजे ते विशेशता, तुजे ते महिमा भोगूंक म्हाका कृपा लाभय. आनी पळयत पुस्तकाचें उतरां मोगाचें न्हू प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णकायेक लक्ष दिवया म्हणलें. हें उतार पयल्या आमच्या जमातीचें हें आज आमी कितें तें घेतलां. प्राथमीक शिकप सोडया, उंचल्या संपूर्ण काय कुशीन लक्ष दिव्या. हे वर्स भितर आमी जायते जण ह्या संपूर्ण कायच्या लक्षाक पावया. मुखल्या दिसांनी म्हाका तुका सर्वेस्परचो थाळो आयकूंक, सर्वेस्पराची महिमा म्हाका तुका पळोवंक, सर्वेस्पर देव कृपा लाभूंक, सर्वेस्पराची महिमा म्हाका तुका भोगूंक, सर्वेस्पर देव कृपा लाभूंक. म्हजो आनी सर्वेस्परचो तुजो आनी सर्वेस्पर संबंद अत्युत्तम तरान गुण आयसो जावं दी. सर्वेस्पराक मानवलेली जिणी म्हाका तुका लाभूं दी. मुखले दीस म्हजे आनी तुजे आशिर्वादाचे जावन येवन मागया. आमेन.